फ्रेंड्स, हांव अंतरीत दिमायना. पयलीं स्वाती तुमकां सगळ्यांक लंडन असल्या म्हजे गोंयचे भाव भयणांक माई मोगाचो नमस्कार. बरें एक्टिंग करून, बरी कॉमेडी करून दुसऱ्यांक पोटभर हांसयलोलो तुमचो तसोच म्हजे आवडीचो दुसरो आनी कोणूच न्हय, कॉमेडियन रिचर्ड कुलासो. रिचर्डान आपले बरे बरे 3 शो दाखयले. लंडनच्या शारांत तुम्ही ताचे 2 तियात्र आदींच फुडें हाऊसफुल केले. तियात्र वाटली सोऱ्याची तिकेट मोलाची, गोक्यावताची गाड भायर जाता फुकट आनी तीच भाशेन आता आपलो तिसरो तियात्र घेवन येता लंडनच्या शारांत. तियात्राचें नांव मायचे करून गोठोन सासू माई खावयता मोठो. शो जातले लंडनच्या शारांत येवपरी 9 तारखेक 4:30 वरांचेर आल्बर्टन कम्युनिटी हॉल, वेम्बली, पोस्टकोड 8804 JE. तीच भाशेन तुम्ही जाणा. स्वताचीच भाशेन आमचे शो जाताले साउथ हॉल, फॅदरस्टोन ह्या हॉलांत. कांय कारणाक लागून आमकां त्या हॉलांत करूंक मेळना अशें म्हणून सांगून कोडीक करूंक लायला आमचो ऑर्गनायझर जो वालनहाळे. आता ते शो जातले 11 तारखेक 2 शो आसतले, 2:30 and 6:30. स्प्रिंग वेस्ट अकॅडमी, फॅल्कन, पोस्टकोड TW 137EF. आणि तीच भाशेन 13 तारखेक शो जातलो मेगा हॉल, स्वीडन, 6:30. आणि तेच भाशेन 31 ऑगस्ट शो जातलो स्कॉटलंड. ताची सगळी डिटेल्स तुमकां स्क्रीनीचेर पळोवंक मेळटली. आनी तुमकां एक विचारकायची खबर, आनी ती म्हटल्यार पुलीस पाव बरी कातरां म्हणून नांव जोडलेलो तो दुसरो आनी कोणूच न्हय, फादर ॲश्लीफ कुरोया. फादर ॲश्लीफ कुरोया पुलीस पावड येता लंडनच्या शारांत तुमची काळजांची खाव. तो जावन आसा सोर्गीस कॉमेडियन सॅलीचो भावाचो चेडो. सो म्हाका ह्या तियात्रांत तुमकां बरी स्टोरी, बरी कॉमेडी, बरें म्युझिक आनी तीच बरी खातराय आयकूंक मेळटली. सो आदींच फुडें तो मोग तुमी रिचर्डाक दिला, तोच मोग तुमी परत रिचर्डाच्या हे शोवाक दितली म्हणून आनी आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सो गायज, डू कम एंड वॉच कॉमेडी रिचर्ड सुपरहिट तियात्र मायची करून गोठोन सासू माई खावयता मोठो. लव यू.